मुद्दो कळो. सगळ्यांत महत्वाचो मुद्दो आसा 34 शाळा 58 शिक्षक आसात जाय 142 119 स्टुडंट्स थंय शिकतात. शाळेच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आनी विकासाचेर कसल्याच तरेचें कांयच लक्ष ना सरकाराचे. अशी प्राथमीक शाळांची परिस्थिती आसा. समस्या पयलीं साकून आसा. एक मिनिट. आता अशी शाळाची परिस्थिती आता आमकां खबर आहा. प्राथमीक शाळा अशा परिस्थितीत आहा की ते भितून शिकपाच्या लायकीच्यो ना. हें बरोबर आहा. शिक्षक पालक संघ निर्माण केला तेंच्यांनी आवाज उठवला काय कितें? तो उठोवंक ना. सगळं एकट्यान विश्वनाथ गावस्त्याने केला, हांव मान्य करता. बाकीचे कितें? कारण तेणे सांगलें ते आमचे साखळी हितून सांगल्यो म्हणजे नावेलीच्या. पण बाकीचे कडेन कितें जालां? तुमी 70 वचून पळयशात ते थोड्यो थोड्यो गोठ्यांनी सुद्दां शाळा चल्लेल्यो आसात आणि त्याच्या अजून रमनाथ बाब कितें सांगतात ना. ही सगळी पालकाची जबाबदारी. जेन्ना हांव म्हाजो भुरग्याक शाळेंत धाडटा पळय तेन्ना त्या शाळेंत सगळ्यो सुविधा आसा काय ना ते सगळे पालकांनी पयलीं पळोवंक जाय. टीचर आसा काय ना, बेंचेस आसा ना, फळ आसा, टीचर आसा, हे सगळं पळोवंक जाय. समजा नासलें कितें करप? नासल्यार मागीर ताणें सांगपाक जाय, मिडिया वचून सांगपाक. ह्या दोन्ही मुद्द्यांशी हांव पूर्णपणे असहमत आसा. हेचें कारण अशें, शिक्षण हे राज्य सरकारची प्राथमीक जबाबदारी, ज्या भितर प्रत्येक भुरग्याचो तो अधिकार आसा आणि पालकाचो अधिकार आसा. राज्य सरकार कडल्यान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थित आसलेली शाळा प्रोवायड करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची. हे लोकांनी इतर लक्ष घालपाची गरज ना. प्रत्येक आमदारांनी तुम्ही जेन्ना विकास म्हणटात, म्हाजे रस्तो, स्विमींग पूल आणि खेळ बेजीक फंडामेंटल शिक्षणाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कडेन आणि त्याच्या क्वॉलिटी कडेन आमच्या गोंयांत कायमचें दुर्लक्ष केल्लें आसा, आजय बी जाल्लें आसा. आणि त्याच बरोबर आता तेणी जो प्रश्न उपस्थित केला आसा हो त्याचोच एक परिणाम. राजकारण्यांक शिक्षण हे दुय्यम सावत्र अशा प्रकारचो ते वागयतात. त्याच्यामुळे शिक्षणाच्या खंयच्याच गोष्टी मुद्दो खूप बरोबर आसा. शिक्षण हे दुय्यम हे झाले, त्या बरोबर शिक्षणा भितर जर असली जायत जाल्यार सरकारी शाळा ही दुय्यम. हो एप्रोच सद्याक सरकारी पातळीचेर बसून चलता, जाका लागून सरकारी शाळांची अवस्था सामकी वायट आसा. तर त्या परिस्थितींतल्यान कितें करपाचें? भावूचें स्वप्न जें आशिल्लें की शाळांतल्यान सुरू करपाचें शिक्षण आनी आरोग्य केंद्र, ह्यो दोन गजाली सामक्यो मूलभूत सुविधा दिल्ल्यो. काही उणीव आसत न्ही तर सरकारच्या निदर्शन हाडून दिवन मागूं जाय न्ही त्यो. सरकारच्या निदर्शनाक मागीर कितें असहकार आंदोलन जे आसत न्ही, मागीर विश्वभरामध्ये आंदोलन केलें आनी टीचर सगळे मागून घेतले न्ही. तो जर वकील रावलो, जागृत जर नासलो न्ही तर सुविधा मेळना जातली. आता एक सादें सांगता. सोनची सारकेल्या एका गांवांत 4 बाजूंसून मायनी आसा आणि ती शाळा मदीं चालू आसा. सरकारी इन्स्पेक्शनाक वचना सरकार कित्याक शिफ्ट करिना अश्यो शाळा? म्हणजे आमी तेचेर पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्लें आसा. प्राथमीक शिक्षणाक कोणूच पळयना, कोणूच वालिना. हे आमच्या राज्य सरकारची ही सगळ्यात व्हडली एक सरकारी प्राथमीक एक गजाल येण्यासारखी गजाल आहा. आमी सगळ्यात दुसऱ्याक दोष दिता, एका दिता, गव्हर्मेंट दिता, आमदाराक सगळ्या दिता. पूण आमी कितल्या अलर्ट आसा पळोवपाक? केन्ना आमी शाळेंत वचून पळयला की शिक्षक पालक संघटने बाबा ते चालू आसा. महत्वाचे तुम्ही सांगता तो खूप महत्वाचा मुद्दो विष्णू बाब. फक्त मतदार जागरूक असून कथा येना, जागरूक नागरिक असतो थ्रू आउट. उरिल्ले 364 दीस एक मतदानाच्या दिसूय बी न्ही, बाकीचे आसचे पडटले. तोही महत्वाचो मुद्दो. पूण त्याच बरोबर ह्या 365व्या दिसाक जो मतदार म्हणून जागरूक मतदान करता ताज्या आमदारांनी जागरूक आसचे पडटले. फक्त मतदार जागरूक उरलो नागरीक म्हणून आनी जर आमदार जागरूक उरलो ना जाल्यार हे जावचें ना. कित्याक आमदाराची जबाबदारी चड व्हडली आसता. मागीर दोन्ही सांगपाचें कारण कितें की आधी लोकशाही असली. आता कितें जालें तुम्ही प्रत्यक्ष पळयतात, तेजेर आमचे कमेंट करपाची गरज ना. आणि आयज जेन्ना एक मनीस निवडून येता तेन्ना तो काही गोष्टी करता. ओके, फुडलो कॉल आता घेऊया आमी. खूब वेळ रावल्यात फोनाचेर. हॅलो, सांगात. हॅलो, हां सांगात. हांव शैलेश फळदेसाय उलयतां दिवचलच्यान. ताका अशें आसा, नॉर्मली हांव दिवचलचो एक बारीकसो कलाकार आनी सदांच चिंतता की दिवचलेन आमकां ती एक सोय आसची. हांव जेन्ना नाटकां पळोवन कलाकारीक वता तेन्ना पणजी शहर सोडून थंय जास्त लोक आसता तो दिवचलचो आसता. पण केन्नाच आमी चिंतता की दिवचल आमी 35 फुडें येवपाक आमी स्पर्धा दवरता, हें दवरता. पण आमचे दिवचल एक तालुका लेवलीचेर आमचो तालुका आसून सुद्दां एक रवींद्र भवन ना, कांय सोर्सीस ना. आमच्या सायटीक रवींद्र भवन जाता पण दिवचलकारांचो ना. ही जी गव्हर्मेंटची पॉलिसी आशिल्ली ऑन हाऊ इट कॅन बी जस्टिफायड ऑन दिस लेवल. कळ मुद्दो कळ सांगू. महत्वाचो मुद्दो परत तोच. साखळे भितर रवींद्र भवन येता, दिवचले भितर दिवचले सांस्कृतिक केंद्र. फोंड्यानंतर दिवचले ही आमची सांस्कृतिक भूमी. थंय खूप मोठे कलाकार आसात, नाट्य कलाकार आसात, मूर्ती कलाकार आसात, शिल्प कलाकार आसात, गायक आसात, खूप कलाकार आणि कलाकार खूप दिवचलीन देशाकूय दिल्ले आसात. आमी ही रावन बारून जावचे म्हणून खूप फावटी मागणी केली. रावतान थोडीशी हावसिंग बोर्डात जागाय पळयली पण तितून इच्छाशक्ती तीव्र दिसूं ना. गव्हर्मेंटान जर ठरयलें न्ही तर रावन बारून दिवचली साखळी पेक्षा पयलीं जाता आसलेले पण ते जावूं ना.
रवींद्र भवन दिताना सुद्धा कशें आहे काही गव्हर्नमेंटान आमकां विचारले तुम्ही कितली सिटाचे जाय तुम्ही कशे मेंटेन करतले म्हाका एकूच गजाल सांगात म्हाका सगळी मुद्दी कळ्ळी म्हाका एकूच गजाल सांगात दिवचलचो लोक पणजे येवन नाटकां पळयतात आनी तो म्हणटा कला अकादमी भितर दिवचलकारूच चड दिसतात फाल्यां दिवचलचे जर सांखळे भितर रवींद्र भवन जालें जाल्यार दिवचलचे लोक सांखळे भितर जाले जाल्यार तांकां लागीं पडचे ना महत्वाचे सो त्या दृश्टीन हो प्रश्न सुट्टलो काय सुटचो ना बारीक हें आसपाक शकता पूण तुमकां दिवचलय एक रवींद्र भवन आनी सांखळेक एक रवींद्र भवन अशें तरेन करपाचें ना ही कल्पना रवींद्र भवनाची कल्पना पहिली दिसोली जावपा आसले न्ही तें जालें आमचो हक्क आसलो, हांवें तो सांगता तशें रमेश सांगता तशें दिवचले आनी सांखळे भितरलें हें युद्ध तशें न्ही सांखळे बस स्टँड जाल्यार आमकां बस स्टँड नाका कितें दिसोली सांखळे जर बस स्टँड जाता आमकां दिसोली बस स्टँड जाय न्ही ना बस स्टँड बरो आसा आमकां खंय फील जाता की आमकां दिसोली पयलीं रावन बंद अलर्ट जाले न्ही ते जायच आसले समजलें तें जालें ना दुसरे कोणी व्हरून तें जालें ना आमकां फील जाता निदान सांस्कृतीक कार्यक्रम करपा खातीर एक हॉल बऱ्यापैकी सुसज्ज आसचो रवींद्र भवन म्हणत आनी कितें म्हणत पूण दिवचलकारांची ही गरज आसा ही दिवचलकारांची न्ही मारिसा रामनाथ बाब सगळी गोंयभर ही परिस्थिती आसा गोंयभर अजून पर्यंत माटवां भितरच खंय तरी चलतात तितली चलता मुखार कांय जायना 3 थिएटर आसली नाटकाची आणि सगळी 3 थिएटर फुल जाताली करेक्ट आणि भायली नाटकां येताली आज एक नाटक पळोवपाक आमकां दिसलो ना हालींची तेंपार नाटककाराची कंप्लेन आसा की आमकां टीव्हीक लागून नाटककाराची धंदो बंद पडला ना दिसलो अजून नाटक पळयले लोक ओके फुडलो कॉल आसा तो एक लास्ट कॉल दिसता म्हाका तो आमी घेवया आनी मागीर मुखार पळोवया हॅलो सांगात हॅलो सर उलया आयकता हांव मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी बेळगांव पंचायत डेप्युटी सरपंच संदेश गोवेकर सांगात माझे दोनच प्रश्न आसा सर म्हणजे आता सांगपाचे म्हणजे जे कोण सिटींग MLA असले आणि मिनिस्टर असले पळय त्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे डेव्हलपमेंट झाले आसा हांव मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक मतदार पूण आमच्या मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीन अजून पर्यंत कसलेंच डेव्हलपमेंट जावना हांव ताका आमदाराकूय रिस्पॉन्सिबल धरिना पूण एक आमच्या सरकाराची एक टेंडन्सी जाल्ली ज्या गांवांनी आमचे मिनिस्टर्स आहा त्या गांवांनी सगळ्यो हें करपाच्यो म्हणजे कोण टाके वाडटा कोणी परत रवींद्र भवन रिपेअर करता आनी कितें आनी दुसरो एक प्रश्न की एक आमच्या गांवांत सेजा मायनिंग आसा आनी हांवें एक RTI घातलेलें आमच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक की आमचो PWD रोड आसा तो रोड आमकां तसोच दवरचो म्हटलेले पण आयज पळोवंक वता जाल्यार तो रोड एक्झॅक्टली स्टॉप केला आनी थंयसर एक्सकेवेशन जावन तो डीपली खणून दवरला आता कंप्लेन कोणाक करपाची कशी करपाची एट द सेम टायम म्हाका डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट लेटर आसा की तो रोड आमी कोणाक दिवंक ना सेजा वळख दिवंक ना थँक्यू सर ओके महत्वाचो मुद्दो आहा तो ताजो सामको महत्वाचो मुद्दो तो आमी डिस्कशनाक घेवया आनी तो महत्वाचो म्हणजे असो की आमदार असल्यार तो आमदाराक दोश दिना फक्त मिनिस्टर असल्यार डेव्हलपमेंट जावपाक शकता आमदार असल्यार जावपाक शकना अशी तरेची एक मानसिकता लोकां मदीं आतां तयार जाल्ली आसा केल्या न्हू तुमी ही चुकीची आणि हीच मानसिकता चुकीची आसा कित्याक आमदार विरोधान आसलो म्हणून काम करू शकना ही गोष्टच म्हणून चुकीची आसा जर आमदार सक्षम जर आसा न्हू जाल्यार त्या मतदारसंघाचो विकास जावकूच जाय आता संपूर्ण मये मतदारसंघाचो विकास पळयत आसतना मयेचो सोडून दिया हांव म्हणटा की इन जनरल जो आमदार आसा आता आमचो जो एक दृष्टिकोन जो आसा की आमदार तो सरकारी पक्षाचो आसो वा विरोधी आसो तर थंय डेव्हलपमेंट जावपाक जाय पण डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी त्या आमदाराक कसली तरी पावर मेळपाक जाय आता जो मुख्यमंत्री आमदार पावर म्हणजे कशी पावर आसपाक शकना अमुक जो निधी जे आहा न्ही तो सम प्रमाणात मतदारसंघात वाटून घालू जाय ना बाबा हांव मुख्यमंत्री आहा म्हणटा तर म्हाज्या मतदारसंघाक हांव जास्त दितलो नियोजन करताना आणि तुम्ही विरोध पडले तुका आमी म्हाका एक गजाल सांगात खास करून रेल्वे बजेटाच्या वेळार हांव सदांच पळयतां पयर ममता बॅनर्जीन रेल्वे बजेट मांडली तेन्ना बसून ती सांगताली आनी विरोधी बेंचाचेर सांगताली आप चिंता मत करिये आपका इधर इन्क्लूड किया है आपका लिया है विरोधी बेंचाक सांगता विरोधी आमदार वचून बसून रेल्वे मंत्र्याक सांगतात की आपल्या हातूंत भितर रेल्वे सुरू कर आपल्या हातूंत भितर हें कर आनी त्या प्रमाणे मिनिस्टर तें बजेटाक घालता आनी खंय घालता सो विरोधी आमदाराचे आयकतात आनी आयकुपाक जाय ही गजाल अशी न्ही की आमदाराकडे पावर नसतात जनते परस डेफिनेटली चड असतात सरपंचा परस डेफिनेटली चड असतात पण तरी कितें आमदार करना कारण विजन ना कार्यक्रम ना काय मिनिस्टर जाली शिवाय हांव विकास करपाक शकना अशी हतबलता स्वताक आमदारांनीच आपल्या भितर तयार करून घेतल्या बरोबर आसा म्हणजे गेल्या 5 वर्षाच्या कालावधीन आम्ही पळयता विधानसभेत आमदार जे आसा म्हणून बाबा आपल्या मतदारसंघाचो विकास करपा खातीर एक योजना तेणी विधानसभेत मांडले हे आमी केन्ना पळोवंकूच ना ते करचें पडटा एक विजन डॉक्युमेंट तयार करचें पडटा आमदारांकडे 5 वर्साचो कालावधी आसा 5 वर्साच्या कालावधी तो कितें करूंक शकता कन्स्ट्रेंट्स कितें आसात आनी आपूण कशा पद्दतीन मार्क काडूंक शकता हेचेर जर तुज्या कडेन जर एक विजन ना जायत जाल्यार तूं कांय करूंक शकना त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे
विरोधी पक्षाच्या आमदार आसा थंयसर विकास न जावप हें एक त्याचें कारण आसा. पण त्याच बरोबर दुसरे हे भाग आसा की सत्ताधारी पक्ष जो आसा तो सरीच पळयता हो जर आतां एका जर विकासाची संधी दिली जाल्यार फुडल्या फावटी म्हाजो आमी एक आमदार काम करूया आणि आमी कॉल घेवपाक शकना कित्याक टायम सोंपला. म्हाका एकच सांगात की तुम्ही सगळे मांडले हे आणि तातूंत भितर खूब बरे बरे मुद्दे आल्यात. खास करून म्हणजे मावळिंगेचे आनी कितें स्पेसिफीक इश्यू सोडूनच दियात जे शॉकिंग आशिल्ले. पूण हांगा विकास म्हणजे कितें अर्दकुटो सोडिल्लो वा इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो तो तयार केल्लो तसो तरेच काय कितें आनी शेवटी आमदारान करचें काय मंत्री जाल्यारच करपाक शकतात अशें सगळे हातूंतल्यान. आनी एक गजाल लक्षांत येता तुमच्या सगळ्या हातूंतल्यान की दिवचलच्या तिनूय मतदारसंघाच्या खंयच्याच आमदारान आज पर्यंत आपल्या मतदारसंघाचो विजन डॉक्युमेंट तयार केलो ना. एक ताज्याकी महत्वाचे रमेशान सांगिल्लो मुद्दो तिनूय आमदार एकठांय बसून वा तुम्ही कोण बाकीच्यांनी सांगितलं एकट्यान येवन संपूर्ण दिवचले तालुक्याचो मागीर ते विरोधी आसूं सत्ताधारी आसूं ते झाले नात अशी परिस्थिती आसा. म्हाका फक्त अर्द एक उतरां भितर सांगात की ह्या हाच्या फुडली इलेक्शना भितर कितें जावपाची गरज आसा तुमच्या दिवचलच्या तालुक्या खातीर एक करून म्हाका सांगात. मये मतदारसंघाचो मये न्ही, बिचोले तालुक्यान फुडली येणारी 5 वर्सां जी आसा न्हू तो संपूर्ण विकास जर तर जातलो न्हू जाल्यार आमदार निवडून जो दिता आमी तो असो दिवपाक जाय की जो बाबा ह्या बिचोले तालुक्याचो आपूण विकास करपा खातीर तो कटिबद्ध आसतलो असलो आमदार आमकां निवडून तांणी कार्यक्रम दिवपाक जाय आणि तो कार्यक्रम आमी उमेदवारान कार्यक्रम करून घेतल्या शिवाय कोणी काय करचें न्ही. ह्या पद्दतीन तुमी सांगात. म्हणणं एकदम बरोबर आहा. आमी त्या आमदाराक विजन दिवंक जाय बाबा 5 वर्सां आमी कितें करपाक जाय त्या खातीर सगळे लोक त्या बरोबर आसपाक जाय. आनी आयज तुमकां खबर आहा की इलेक्शनच्या बाबतींत आमी कमेंट करपाची गरज ना पण ते कशें येता तुमकां खबर आहा म्हणून ताका जबाबदारी कसली नासता. ताका लागून आतां ही पंचायत जी आहा काय ना सरकार ताका पंचायती जास्त अधिकार दिता. उमेदवार जबाबदार आसपाक जाय आणि जबाबदार उमेदवार आसा काय ना हे मतदारांनी पळोवचें पडटलें. हय डिचोली मतदारसंघाक किती दिवं जाय ह्यात फुडल्या 5 वर्सां हे तिन्ही आमदारांनी ठरवूं जाय आणि हे तिन्ही आमदार एकत्र येवन तांकां प्रायोरिटी दिवं जाय की बाबा हो जो प्रोजेक्ट जो आसा न्ही हो अत्यंत आवश्यक आहा डिचोली आणि तो जावपाक जाय आणि आमी तिगांनी मिळून आमची इच्छा शक्ती जाय आणि त्या कार्या फाटल्यान उमेदवाराच्या संदर्भांतल्यान आमदार नंतरचो उमेदवार पयली हय उमेदवाराच्या संदर्भान अशें आसा की तेणी एक गजाल येवपाचो की दिवचले संबंध तालुक्यात जवळजवळ 14-15 पंचायती आसात. त्यामुळे 14-15 सरपंच आसात. त्यामुळे 14-15 कडेन ग्रामसभा जातात. त्या ग्रामसभांच्या भितर ते रिझोल्युशन्स वगैरे जातात. तिथून एक विजन तुझ्या समोर येतलें कितें जाय कितें नाका तें त्या स्वरुपान तेणी प्रत्येक उमेदवारान हेचो विचार करचो. आतापर्यंत कितें ग्रामसभांनी रिझोल्युशन आनी त्याच्या प्रमाणे आपले तेणी कार्यक्रम फायनल करचो ज्याच्यामुळे तिगांय उमेदवारांक दिवचले खातीर म्हाका कितें करपाचें आसा हेचें एक स्पश्ट सो जबाबदारी हांगा आयल्या ती फक्त प्रत्येक मतदारसंघातल्या उमेदवाराचेर न्हय तर तिन्ही मतदारसंघातल्या मिळून तालुक्याचो विकास करपाची अशी तरेची जबाबदारी घडये ती वेगवेगळ्या पक्षांची आसत वा वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार जे दवरले ते संपूर्ण पक्षान येवन दिचोली तालुक्या खातीर विचार करपाची गरज आसा. त्याच बरोबर पंचायतींतल्यान जें कितें आयलां तें सगळें घेवन ताचो विचार करप गरजेचो आसा आणि तो केलो जाल्यार जावपाक शकतलें. सो तुमचेर एक जबाबदारी आसा की जेन्ना तुमचे मुखार कोणी मत मागपाक येतात तेन्ना तांचे कडेन पयलीं मागपाचें दिवचलच्या तालुक्याचो फक्त म्हज्या मतदारसंघाचो दिवचलच्या संपूर्ण तालुक्याचो कितें तुजे कडेन प्रोग्राम आसा तो दी आणि मागीर उलय ही सांगपाची जबाबदारी तुमची आसतली. ती तुम्ही करतले काय कितें हें तुमी थारावपाचें. 3 मार्चाक कितें करपाचें तें तुमी थारावपाचें. पूण ह्यो गजाली खातीर तुमी हांगा येवन आमच्या तकले भितर कांय उजवाड घालो संपूर्ण दिवचल तालुक्याच्या लोकां भितर कांय उजवाड घालो देखून तुमचे आमी प्रुडंटाच्या वतीन उपकार मागतात. आतां हाजी नंतरची जी कार्यावळ जातली ती आनी फुडल्या म्हणजे आज 28 तारीख 30 तारखेक जातली आणि 30 तारखे नंतर मागीर मुखाल्ले आमी मतदार घेतले. हांगा तुम्ही हे अशाच कार्यक्रमाक प्रतिसाद दीत रावचो. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.